नमस्कार, हांव संध्या आनी गोंयची धूच्या ह्या गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। आज हांव म्हाजी एक आवडटी रेसिपी पैकीच एक रेसिपी तुमचे मुखार घेवन आयिल्लें आसा, जिचें नांव जावन आसा स्टफ्ड ब्रिंजल म्हळ्यार भरलेलीं वांयगीं। चलात तर आतां आमी रेसिपीक सुरवात करुया। ताचे खातीर न्ही हांगा हांवें पॅन घेतला आनी तातूंत एक 4-5 चमचे हांव शेंगदाणे म्हळ्यार भिकणां घेता आनी भिकणां न्ही आमी आतां मातशी भाजून घेवया। तेल बी कांय घालूना, अशी सुकीच भाजून घेवपाची आनी ती आमकां न्ही नंतर वांटूंक जाय, मिक्सरान घालूंक जाय। भिकणां मातशी अशी वयर सकयल अशी करून घेवया आमी। हांव न्ही भिकणां हाडली म्हणटकीर पयलींच मातशी गरम करून ती भरणी भरून दवरता, तर म्हाका न्ही चड गरम मातशी भाजपाक नाका। तर आतां आमी काडून घेवया न्ही। तें हांव हाडली तशी न्ही ती गरम करून थंड जातकीर भरण्या भरून दवरता। हांगा आमी ती काडून घेवया एक बावला भितर। आनी आतां न्ही हांव हांगा एक 2 चमचे सुमार तीळ घेतल्यात। आज जी पळय हांव ही पद्दत करतालें पळय न्ही वांयगीं भरलेली वांयगीं, ती न्ही विदर्भ सायडीची, त्या सायडीन जाल्यार आमची ट्रान्सफर न्ही नासीक त्या सायडीन, औरंगाबाद त्या सायडीन बी जाल्लें, तर थंय हांव ही शिकिल्ली। तर हांवें म्हणलें ही हांव न्ही तुमचे बरोबर शेअर करतलें। आनी हांगा न्ही हांवें इल्लेशें खोबरें घेतलां, म्हळ्यार आमगेली सोय। ती सोय न्ही इल्लीशी हांव भाजून घेता। बरी अशी मातशी भाजून घेवप। ही बी आतां आमी काडून घेवया। आनी हें सगळें न्ही मातशी थंड जालें म्हणटरी न्ही हें आमी उदक न घालता वांटून घेवया। हें पळय उदक घालप ना, बेश्टेंच अशी पावडर हो वांटून घेवप। आनी हातूंत न्ही हांव आतां हळद घालता आनी 1-2 चमचे मिरसांगेचो पिठो, तिखट न्ही हां म्हणून 2 चमचे घातला। आनी हें न्ही जिरा पावडर, जिऱ्याचो पावडर जाय तितलो घेवपाचो। आनी हें धनिया पावडर म्हळ्यार कोथमिरेचो पिठो। आनी गरम मसालो। आनी हांगा न्ही हांवें जिती मिरसांग न्ही ठेचून घेतल्यात, म्हळ्यार कशें मिक्सरान घालून एक मातसो एक रावंड मारला जिती मिरसांग तें घेतलां। आनी हांगा आलें आनी लसणाची पेस्ट। आनी हो न्ही लिंबूचो रोस एक 2 चमचे सुमार घेतला। आनी हांगा न्ही ही साखर घेतली हांवें, अर्द चमचो साखर आनी मीठ, रुची पुरतें मीठ, कोथमिरेचो पालो। हांगा न्ही इल्लोसो हांव चडच घेता कोथमिरेचो पालो, कित्याक कोथमिरेचो पाल्यान न्ही जी टेस्ट येता ती आनी फोडणेक घातली म्हणटरीत मागीर आमी तेलान सोडटले न्ही ते स्टफड करून, तेन्ना न्ही कोथमिरेचो वास बेस्ट येता। आनी हें न्ही सगळें आतां मिक्स करून घेवया। आनी हांगा न्ही हांव एक 2 चमचे तेल घेता। तेल घालतरी न्ही मातशें मिक्स करून घेवया आमी। आनी ही न्ही वांयगीं म्हाका न्ही ती काळी मेळूना, जशी थंय करतात पळय न्ही तशी।
ही आमच्या हांगचीच वांयगी आनी हांवें न्ही देठ दवरल्या, म्हाका हे देठ आवडटात. लोक थोडीशी पूर्ण काडटात, हांवें मातशी काडल्यात. म्हाका हे देठ न्ही शिस्तरीत खूब आवडटात खावपाक. म्हणून हांवें मातशी तेंची तोक मोडला. आतां ही न्ही कशी चिरप ती आतां हांव तुमकां दाखयतां. हेजी न्ही चारय वटेच्यान चिरी घालप अशी करून. एकदां घातली न्ही आतां ही दुसरी दाची अशी आनी चारय वटेच्यान न्ही असो मसालो भरून घेवप अशें करून. हे आनी एक चिरून दाखयता हांव. अशें करून चारय वटेच्यान मागीर अशें करून मदीं मागीर तो मसालो भरप. अशें करून हांवें ही सगळी चिरून घेतल्यात. आनी आतां न्ही आमी तो मसालो भरया. असो मसालो मिक्स करून घेवया. ह्याही पद्दतीन एक करून पळोवपा जाय न्ही. आनी कशी आनी हांवें न्ही अशी पद्दत न्ही ह्या पद्दतीन करून न्ही खूबदां खालां. मागीर म्हणलें की तुमचे बरोबरूय बी हांव ही आतां रेसिपी शेअर करतां. कारण आमची न्ही ट्रान्सफरेबल जॉब आशिल्लो गो मिस्टरांचो, त्यामुळे आमकां अशी त्या सायडीची बी अशी हें थंयचें हांवें मातशें शिकिल्लें. सगळेंच खावपा जाय न्ही, सगळ्या प्रकारचें अशें. आनी त्या सायडीन शेंगदाणे बीन खूब खातात. आनी थंय कोकोनट चड ना, शेंगदाणेच चड. अशें करून हांवें भरून घेतल्यात. हांगा न्ही हांवें सरसोकात तेल घेतलां. तेल तापलां आनी हांगा हिंग घालया. हिंग घालतकीर एक न्ही बारीक हांवें कांदो ल्हानशी सायज बारीक चिरून घेतिल्लो तो घातला. कांदो बरो परतून घेवया आतां आमी. बरो शिस्तरीत न्ही कांदो तेलान बरो शिस्तरीत न्ही आमी न्ही उरिल्लो पळय तो मसालो आसा पळय न्ही वांयग्यां भरून उरिल्लो तो न्ही आमी ह्या तेलान घेवया आनी मातसो परतून घेवया. मातशें परतून घेवया आनी हातून न्ही इल्लेशें आमी आतां उदक घेवया. चड न्ही, एक 2-3 चमचे अशें इल्लेशें. आनी म्हणटकीच न्ही हो मसालो न्ही बरो शिजतलो हातूंत भितर. आनी तितूंत भितर कशें भिकणां आसा न्ही म्हणटकीच रोखडें एब्जॉर्ब करून घेता, रोखडें सुकता. तें आमी सगळी भरलेली न्ही वांयगी ह्या पॅनान घालया. अशें परतून घेवया. सगळो मसालो न्ही ताका बरो असो लागू जाय बरो सगळो. आनी मातशी न्ही आमी एक 2 मिनटां धांपून दवरया. ते तो मसालोय बी शिजूं जाय न्ही, वांयगी बी मागीर शिजोवची.
बरें परत एकदां मातशें परतून घेवया. ह्या पोना बी लागता काय पळोवपा जाय न्ही परत परत अशें मदीं. आतां न्ही हांवें तें मिक्सर बी धुवन न्ही उदक घेतलां तेंय बी हांव घालतां आनी इल्लेशें उदक घालतां हांव. आनी इल्लेशें उदक घालया. आनी हें न्ही आमी एक 5 ते 6 मिनटां आमी न्ही परत धांपून दवरया. कित्याक ती वांयगी मातशी मोटी आसा न्ही शिजपाक बरीच वेळ लागता. वांयग्याक न्ही पयल्यार कळटा शिजल्या काय ना ती. मसालो शिजला पूण वांयगी अजून म्हाजी शिजचीं आसात. आमी न्ही आतां बरें एक पेलभर उदक घालया आनी परत एकदां मिक्स करून घेवया. कारण वांयगी आमची शिजूना न्ही. आनी मातशी आमकां अशी हलकीशी ग्रेवी जाय. ग्रेवी म्हणल्यार मातसो असो मसालो जाय न्ही म्हणून उदक इल्लें चड घाला. आनी हें परत न्ही आमी धांपून बरी वांयगी शिजसर धांपून शिजोवया. आतां पयल्यारच कळटा आमची वांयगी शिजल्या म्हणून. आनी तेल सुद्दां वयर बरें आयलां पळय. आनी हांवें तें सडसुका तेल वापरलें न्ही ताणी न्ही ही रेसिपी अप्रतीम लागता. भाकरी बरोबर पावा बरोबर पोळी पोळे. हे पळय आमची वांयगी शिजिल्लीं आसात एकदम. आनी 1-2 मिनटां आमी आतां गॅसाचेर दवरया. कोथमिरेचो पालो घालया. चला आतां आमी सर्व करया. अशाच न्ही बरी बरी रेसिपी खातीर पळयत रावात गोंयची धूव गोवन रेसिपी. तो पर्यंत देव बरें करूं.